शेनवारा मडगाव पुलिशेन मालबाट वाठारांत धाड घालून तामिळनाडूच्या 30 वर्साच्या अरुण गणेशनाक अटक केलो। ताजे कडल्यान सुमार 1 लाखाची गुळे वखदां जप्त केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। शुक्रारा कळंगूट वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घालून 2000 किल बिर्याणी जप्त केली। ही बिर्याणी नितळसाण पाळी नासतना तयार करतात अशें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या लक्षांत आयिल्ल्यान ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा। अशाच पद्दतीन कळंगूट वाठारांत नितळसाण पाळी नासतना तयार केल्ल्या खाणांच्या गाड्यांचेर धाड घालतले अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें। राज्यात अपघातांचे सत्र हे चालूच आसा। नवे वर्साक येवकार दिवपा खातीर गोंयांत साबार पर्यटकूय आयिल्ले आसात। मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या अपघातांत पर्यटकांच्या रेंट कार गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान मुखावेल्यान येवपी 2 दुचाकींक समोरासमोर टक्कर जावन 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। उपचारा खातीर तांकां जीएमसींत दाखल केल्या। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। जमीन हादसपाच्या प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी आनी ताच्या घरकान्नीक 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडीची ख्यास्त सुनायल्या। क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींत आसतना गोंयच्यान पळून गेल्या उपरांत केरळ पुलिसांनी तांकां ताब्यांत घेवन गोंय पुलिसांक सुपूर्द केलो। पाटवळ सत्तरींत रानटी जनावरांची बेकायदेशीर शिकार तशेंच शिकारेक गेल्ले कडेन एकल्या तरणाट्याक बंदुकीची गुळी लागून मरण आयिल्ल्या प्रकरणांत न्यायालयाच्या कोठडीन आशिल्ल्या दुबावितान दिल्ल्या म्हायती उपरांत वाळपय पुलिसांनी चिंचमाळ मावस हांगा दरेका घराची पळोवणी केली। ह्या प्रकरणांत आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा। चौकशी वेळार खंयच्याय घरांत जनावरांचे मांस, शस्त्र वा हेर साहित्य मेळ्ळें जाल्यार खर कारवाय करतले अशें पुलीस उपअधीक्षक जिव्पा दळबी हाणें सांगलें।
पुळ्या दूधसागर धबधब्यार पर्यटकांक व्हरपी जिपींच्या उणावाक लागून पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटात। वरांची वरां जिपीची वाट पळोवन तांकां परतून वचचें पडटा। ताका लागून जीप टूर समितीन जीप गाडयांनी वाड करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या। मायनिंग विरोधांतल्या आंदोलनांत सदांच फुडें आशिल्ली पिळगांवची सरपंच मोहिनी जल्मी हांकां सरपंच पद वगडावचें पडलां। तांचे आडचो अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान तांकां सरपंच पदाचे कदेली वेल्यान सकयल देंवचें पडलें। बेगर जाल्ले शिरगांवचे देविता गांवकर हे गरीब बायलेक आतां पक्के घर मेळटलें। देविता हिका घर मेळचें म्हूण मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हाणें फुडाकार घेतला। तांच्याच हजेरीन शेनवारा ह्या घरकुलाची बुन्याद घातली। फाटल्या जुलय म्हयन्याचे 15 तारखेक पावसाच्या तडाक्यान देविता गांवकर हे बायलेचे मातयेचें घर कोसळिल्लें। तेन्नाच्यान ती बेघर जाल्ली। ती सध्या लग्न करून दिल्ले चलयेच्या घरांत रावता। निराधारांक आधार ह्या उपक्रमा खाला मयेच्या सातेरी सेवा संघा वतीन हें घर बांदून दितले म्हूण मयेचो आमदार प्रेमीन शेट हाणें आश्वासन दिल्लें। ते प्रमाण शेनवारा तिच्या घरकुलाचो बुन्यादी फातर घालो। मायनिंग प्रश्नावेल्यान अडवलपाल गांवांत असंतोष पातळिल्लो आसतना शुक्रारा दिवचले जाल्ले बसकेन मात वेगळेच चित्र पळोवपाक मेळ्ळें। अडवलपालच्या कांय लोकांनी मायनिंगेक समर्थन दिलें जाल्यार मायनिंग चपक्यांतल्यान गांव वाचयात अशी मागणी चडशा लोकांनी लावन धरली। गांव काबार करपी मायनिंग वेवसाय आमकां नाका अशी अडवलपालच्या चडशा लोकांची भुमिका आसा। ते खातीर लोकांचो संघर्श चालू आसा। फाटल्या आयतारा कांय थळाव्या लोकांनी गांवांत एक मूक मोर्चा काडून अडवलपाल पंचायतीक निवेदन दिलां। हे फाटभुंयेर मायनिंग प्रश्नाचेर लोकांचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत अडवलपालच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका आपयली। आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांच्या मार्गदर्शना खाला शुक्रारा ही बसका जाली। हे बसकेक उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार प्रवीण गावस, हेर अधिकारी आनी फॉमेंतो कंपनीचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। पंचायत मंडळासयत 150 परस चड लोक हाजीर आशिल्ले। आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांच्या कुडीर निगमबोध घाटाचेर अंत्यसंस्कार जालो। गृह मंत्रालयान अंत्यसंस्काराची सगळी व्यवस्था केल्ली। मजगतीं स्मारका बाबतींत भाजप आनी काँग्रेस पक्षान वाद सुरू आसा। स्मारका खातीर सुवात निश्चित करूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन केंद्र सरकाराचेर फोग काडलो। मजगतीं तांचें स्मारक बांदतले मात वेळ लागतलो अशें केंद्र सरकारान सांगलां। आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग बेरेस्तारा संवसाराक अंतरले। स्वास घेवपाक त्रास जातालो हे खातीर तांकां दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। पिरायेच्या 92व्या वर्सा तांणी निमाणो स्वास घेतलो। तांच्या मरणाक लागून देशभर 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला। शेनवारा सकाळी 8 वरांचेर तांची कूड काँग्रेस मुख्यालयांत हाडली। उपरांत गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव तशेंच काँग्रेस आमदार आल्टन डिकोस्टा हांच्यांनी तांकां आर्गां ओंपली। तांकां राजकी सन्मान दिवन तांचे निमणे संस्कार केले।
सरकारान प्लास्टीक वापरपाक बंदी घाल्ली असून सुद्धा गोय अजूनय प्लास्टीक मुक्त जावपाचें नांवूच घेना। वचत थंय लोक फकत प्लास्टिकाच्यो पोतयो घेवन फिरतना दिसून येता। सरकारान प्लास्टिकाचेर बंदी घातल्या अशें आसून लेगीत पणजे बाजारांत मात कांय बाजारकार अजूनय प्लास्टीक पोतयांचो वापर करतना दिश्टी पडटात। प्लास्टीक पोतयांचो वापर आतां दिसपट्टोच जाला, पूण सरकारान लोकां मदीं जागृताय करून लोकांक कपड्याच्यो पोतयो वापरपाक लावच्यो अशें कांय जाण उलोवन दाखयतात। मडगांवचो उद्देजक चिराग नायक हाणें आपले बापूय साहित्यीक दत्ता दामोदर नायक हांच्या 70व्या वाडदिसा निमतान कोंकणी भाशा मंडळाक 1 कोटी रुपयांची देणगी जाहीर केल्या। तांच्या ट्रस्टा वतीन गरजूक विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दितले अशी माहिती साहित्यीक दत्ता दामोदर नायक हांणी दिली। कळंगुटी उमटा वाड्यार आशिल्ल्या सुलभ शौचालयांतल्या संकुलांतले गाणयारे उदक आनी सांडपाणी रस्त्यार आयिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या। हाचो परिणाम थंय आशिल्ल्या रेस्टॉरंटांचेर जाता। घाण वास पातळिल्ल्यान कोणूच येवपाक सोदिना। तेच प्रमाण ह्या गाणयाऱ्या वासाक लागून भलायकेचेर परिणाम जावपाची खंतूय थळावे उक्तायतात। हे विशीं थळाव्या आमदाराक कळीत केल्या, हाचेर बेगोबेग तोडगो काडचो म्हूण थळाव्यांची मागणी। संवसारांतलो रिणाचो भार स्थिरपणान वाडत आसा। संवसारांतले देशांतले रीण $102 ट्रिलियन मेरेन पावला। हे रीण खूब व्हड आसा। वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक कंपनीन आंतरराष्ट्रीय चलन निधीचो उल्लेख करून रीणकार देशांची वळेरी जाहीर केल्या। सगळ्यांत चड रीण अमेरिकेचेर आसा, म्हळ्यार रिणाचो भार आशिल्ल्या वळेरेंत अमेरिका पयले सुवातेर आसा। संवसारांतल्या वट्ट रिणाच्या 3.2% रिणाचो वांटो भारताचो आसा। ह्या वळेरेंत भारत 7व्या क्रमांकाचेर आसा। अमेरिकेचे रीण $36 ट्रिलियन आसा, जे संवसारीक रिणाचे 36.4% इतले आसा। देखून अमेरिका ह्या वळेरेंत पयले सुवातेर आसा। हाचे उपरांत चीन हो संवसारांतलो दुसरो व्हड रीण आशिल्लो देश। चीनाचे रीण $14.69 ट्रिलियन आसा, जे पुराय संवसारांतल्या रिणाचे 16.1% इतले आसा। कोरोना काळात नागरिकांक बेगोबेग सुविधा दिवपा खातीर 2020 वर्सा PM केअर फंड सुरू केल्लो। ते उपरांत 2019-20 ते 2021-22 ह्या काळात सरकारी आनी खाजगी कंपनींनी ह्या निधीन खूब योगदान दिले। PM केअर निधी खातीर 2022 ते 23 आर्थीक वर्सा 912 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात। हाचो अर्थ कोरोना महामारी उपरांत लेगीत PM केअर निधी खातीर देणगी चालूच आसा। PM केअर फंडाक 2022-23 वर्सा स्वयंसेवी योगदान म्हणून 909.64 कोटी रुपया आनी परदेशी योगदान म्हणून 2.57 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात। 912 कोटी रुपयांची देणगी सोडल्यार PM केअर फंडाक व्याज उत्पन्न म्हणून 170.38 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात। तातूंतले 154 कोटी नेमान खात्याचेर व्याज आनी 16.7 कोटी विदेशी खात्यांतल्यान मेळ्ळ्यात।
कळंगूट वाठारांतली बेकायदेशीर दुकानां तशेंच पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर हांचे मालकीचे दुकान कळंगूट पंचायतीन सील केले. एकूच प्रॉपर्टी खुबश्या विक्रेत्यांक भाड्यान चलोवपाक दिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केल्लो. ते उपरांत पंचायतीन ही कारवाय केली. फुडलो तपास सुरू आसा. भारताचे आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांच्या मरणाक लागून देशांत दुख्खाचें वातावरण आसतना गोंयांत सनबर्न जावप योग्य न्ही. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंय सरकारानूय 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. अशा वेळार सनबर्न लेगीत फुडें धुकलपाक जाय आशिल्लो अशें काँग्रेस फुडारी आनी आदले केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप सांगतात. जम्मू काश्मीराचे राजधानी श्रीनगरात कालच्यान बर्फ पडपाक सुरवात जाल्या. श्रीनगरात मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडपाक लागिल्ल्यान श्रीनगर जम्मू हायवे बंद जाला. विमान सेवा आडकून पडल्या. जम्मू काश्मीरात जावपी स्नोफॉलाचो आस्वाद घेवपा खातीर देशभरांतल्यान मोठ्या प्रमाणात पर्यटकूय आयल्यात. श्रीनगर गुलमार्ग बंद जाल्ल्यान पर्यटकूय श्रीनगरात आडकून पडल्या. बॅरिकेड्स तसेच स्पीड ब्रेकर घातले जाल्यार अपघातांचे प्रमाण कमी जातले अशें बाणावलीचो आमदार वेन्सी वेगसान सांगले. तळेबांद वाठारांतल्या वेस्टर्न बायपास जंक्शनाचेर अपघातांचे प्रमाण वाडिल्ल्यान आमदार वेन्सी वेगसान शुक्रारा वेस्टर्न बायपासाची पळोवणी केली. येरादारी पुलीस तशेंच हेर अधिकाऱ्यां सयत आमदारान ही पळोवणी केली. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसून गोंयच्या शेतकारांनी मोठ्या प्रमाणात भाजी उत्पादन करचे हे खातीर फलोत्पादन महामंडळान वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्यात. फाटले 2-3 वर्सां सावन भाजयेच्या लागवडीन मोठ्या प्रमाणात प्रगती जायत आसा. तशेंच फाटल्या वर्सभरान फलोत्पादन महामंडळान 100 कोटींची भाजी शेतकारांकडल्यान विकत घेतल्या अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे वेवस्थापक चंद्रहास देसाय हांणी दिली. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आतां फलोत्पादन महामंडळान पावलां उबारल्यात. मोठ्या प्रमाणात शेतकारांनी उत्पादन करचे म्हूण महामंडळान वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्यात. फाटल्या सुमार 2-3 वर्सां सावन भाजयेच्या लागवडीन मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या. अंदू वर्सा महामंडळान 1,187 शेतकारांकडल्यान चिटकी, बेणे, मिरसांगो अश्यो 17 तरेच्यो भाजयो विकत घेतल्यात. फक्त 100 कोटींच्यो भाजयो शेतकारांकडल्यान विकत घेतल्याची माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे वेवस्थापक चंद्रहास देसायान दिली.
पणजी येरादारीचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. तशेंच पार्किंग करपाक योग्य सुवात नाशिल्ल्यान लोक खंयसरूय पार्किंग करतात. उपरांत महानगरपालिकेचे कर्मचारी बेकायदेशीर सुवातेर पार्क केल्ल्यो गाडयो उबारून व्हरतात. वचत थंय रस्तो दुरुस्त करपाचें काम सुरू आसा. ताका लागून यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटात. देखून रस्त्याचें काम पुराय जायना मेरेन महानगरपालिकेन दंड दिवचो न्हय अशी मागणी आदले महानगरपालिकेचे महापौर उदय मडकयकार हांणी दिली. दिवचल मालांतल्या मये वाठारांत अंदू चडशी म्हळ्यार 50% परस चड वांयगण शेतां पडीक पडिल्ल्यांतूच जमा आसा. मेनाचो काळ साजिल्ल्यान शेतां करप अडचणीचें जालां अशें शेतकारांचें म्हणणें. मये वाठारांतली सोनार शेत आनी पाटो वाठारांतली चडशी शेतां करपाक शेतकार अंदू उमेदीन आशिल्ल्याचें दिसून येता. शेतांनी काळ साजिल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या अशें शेतकारांचें म्हणणें. सरकारान शेतकारांचो विचार करचो अशें शेतकार आनी आदलो सरपंच सकाराम पेडणेकार हांणी मागलां. एके वटेन वांयगण शेतां करपा कडेन चडशे शेतकारांनी फाट केल्ली आसली तरी हुफळी वाठारांतली शेतां लागवडी खाला येतली. सध्या शेतकारांनी मशागतीच्या कामा कडेन लक्ष घातलां. देशांतलो सगळ्यांत व्हड चिनाब रेल्वे पूल तयार जाला. 26 जानेराक हे पुलाचें उक्तावण जातलें. गोमंतकाचे वरिश्ठ पत्रकार अवित बगरी हांचो ग्राउंड हो झिरो रिपोर्ट. तशेंच सगळ्यांत उंच चिनाब रेल्वे पूल बांदून तयार ताचेर टेस्टिंगूय जालें. काश्मीरांत रेल्वेचे जाळे तयार करपा खातीरच्या प्रकल्पांतलो हो एक म्हत्वाचो पूल. ह्या पुला खातीरचे टनल 35चे बांदकाम फाटलीं 20 वर्सां सुरू आशिल्लें. काश्मीर ते कन्याकुमारी रेल्वे प्रकल्पांतलो हो सगळ्यांत व्हड पावंडो. ह्या पुलाचें खाशेलेपण म्हळ्यार तो केबलाचेर उबो आसा ताका खांबे नात. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय हे उपक्रम चालीक लावपाचे सरकाराचे व्हडले सपन. ह्याच उपक्रमा खाला गोयचे शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे म्हूण शेतकी खाते वेगवेगळ्यो येवजण्यो हाडटात. फाटल्या 2 वर्सांच्या काळात ह्या येवजण्यांचो लाभ घेवपा खातीर शेतकी खात्यान शेतकारांक मजत केल्या अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय हे उपक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोयच्या मुख्यमंत्र्याची सपनां जावन आसा. गोयचे शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे म्हूण शेतकी खाते वेगवेगळ्यो येवजण्यो हाडटात. फाटल्या 2 वर्सांच्या काळात ह्या येवजण्यांचो लाभ घेवपा खातीर शेतकी खात्यान शेतकारांक खूब मजत केल्या. शेतकारांक बियाणा पासून ते मार्केटिंग मेरेन अनुदान दिवपाचें काम शेतकी खातें करता. गोंयांत 27 तरेच्या भाजयांचें उत्पादन जाता जाल्यार कांय भाजयांचें गोंयच्या वातावरणाक लागून उत्पादन जायना ताचेर आमी चड लक्ष दिनात. खात्या कडल्यान जी मजत शेतकारांक जाय पडटा ती आमी करतात अशें ताचें म्हणणें. येता ते 26 जानेराक प्रजासत्ताक दिना दिसा काश्मीर ते कन्याकुमारी रेल्वे सेवा सुरू जावपाची शक्यताय आसा. ह्या मार्गार काश्मीरांतले अंजी आनी चिनाब रेल्वे पुलाचें काम पुराय जालां. सद्याक बानिहाल ते संगलदान उत्तर भागांत जाल्यार जम्मू ते कटरा रेल्वे सुरू आसा. कटरा ते संगलदान हे मदले पावण्यार हे 2 पूल आसात. केंद्र सरकाराचो एक महत्वाचो प्रकल्प म्हळ्यार काश्मीर ते कन्याकुमारी रेल्वे सेवा. हे रेल्वे मार्गा खातीरचे काश्मीरांतल्या अंजी आनी चिनाब रेल्वे पुलाचें काम पुराय जाल्यात. हाचो आढावो घेतला गोमंतकाचे वरिश्ठ पत्रकार अवित बगरी हांणी.